केपें सोळकर्णा वाठारांतले होरेंतल्यान अस्कीत रेबो येवपाक लागिल्ल्यान खवदळ जालो. पयर रातची ही गजाल. गांवांत बोवाळ पडलो. आयज ते सरकारी यंत्रणा इन्स्पेक्शनाक पावली. आयज पावस कमी जाल्ल्यान स्थलांतरीत लोक परिस्थितीचो आदमास घेवपाक लागल्यात. आज आमी आसात ते सुळकर्णा ह्या गांवाक आनी सुळकर्णा केपें एरी पडटा आनी त्याच बरोबर हांगा जी पंचायत आसा ही पिल्ला कावरे पिल्ला ही पंचायत पडटा. आज आमी हांगा पळयतात की जे एक दोंगरा वयल्यान जी माती आसा जी मायनिंगे माती येवन लोकांली घरान गेले कडेन आसा आनीक वायट कितें जावचें म्हणून हांगा जी घरां आसात हांकां शिफ्ट केले कडेन आसात. लोक दुसरे कडेन वचोन आज सकाळी परते हांगा पावले आनी जेन्ना आमी हांगा आयले त्या टायमार आमकां गांवच्या लोकांनी जे हे कित्यांतल्यान येता तें एक भुंयार दाखयलें आनी हेजो भुंयार हें जें आसा हें कशें जालां आनी कशें आसा म्हणटा कोणाक अजुनूय कांय खबर ना. एक जाणटेल्यान सांगलें म्हणटा की पयलीं कितें मायनींग काडटाले पोना कितें मारलें अशें म्हणटा. पूण हेजेर सखोल चवकशी जावची, हेजेर एक कमिटी बसोवन हेजी इन्क्वायरी करची आनी हे सोदून काडचें. कित्याक लोक म्हणटा तशें हांगा जर हें जर फाल्यां कोसळ्ळें जाल्यार आख्खीं घरां जीं आसात हीं हांगचीं पोना वतलीं आनी खंय तरी लँडस्लायड व्हडली जातली. कित्याक आज पळयलें त्या कोता दलदला भशेन जी माती आसा वो पावडर मायनिंगेचो वो आज गांवांनी भरले कडेन आसा. म्हणून हांगा बेगीच्या बेगीन हेजेर उपाय काडचो म्हणून लोक मागतात. ही तांबडी माती येता फक्त मायनिंगेची फक्त येता. हांगा कितें मायनिंग बी कितें पयलीं मायनिंग चलता खंय मायनिंग चलताली. आतां तोच एक आनी तो वयर खंयच्या भितरल्यान येत म्हणून सांगपाक जायना. तेन्ना कितें जावं शकता, हें कोसळपाक शकता कोसळोंक शकता आनी कोसळ्यार कितें हांगा सगळी घरां बिरां आया लोकांक डॅमेज आहा ही सगळी लोकांक कितें जावं शकता. म्हाका दिसता ही बरी पयस आसा. मायनिंगाचो पयली सोर्स आसा बरो पयस आसा. तो मायनिंग पोनांतल्यान तो खंयचो दलदल जावन तो भितरल्यान भायर सरता वो डेंजर डेंजरस आहा. केन्ना कितें जावं शकता. मामलेदार बी येवन गेले फॉरेस्ट आतां फॉरेस्ट बी सगळे येयल्ले गव्हर्मेंटाचे मनीस येयल्ले कडेन आसा ते क्लियर जातले कितें म्हणटे आनी हेजेर बेगीन उपाय बेगीन उपाय जावचे करचो. आनी ही जी रस्त्यार माती येयली रस्त्यार माती पाटी जी गव्हर्मेंटाची काडून त्या लोकांक रस्तो क्लियर करचो. रातच्या 12 घरांत अस्कीत रेब्याचो व्हाळ व्हांवपाक लागिल्ल्यान बायलांच्यो होयली पडल्यो. अस्कीत रेबो खंय सावन आयलो कांयच कळ्ळें ना. कोण म्हणटा खण पिठाचें उदक, कोण म्हणटा आदी व्हडली होवरी आसली तातूंतल्यान आयला हो रेबो. आयकात थळाव्यांच्यो प्रतिक्रिया. उदक सामकी अकस्मात उदक येयलें मरे 4 सुमार. मागीर रातची 12 सुमार आमी रातची सगळीं उठलीं. मागीर खंय म्हूण वचपाचें रातची सगळें उदक घालते वटेन सांजोळी दोन्ना अशी येयली सगळें. कसली उदक येयली हें सगळें चिकोल मरे रास गांदोलची आनी मागीर तुमची घरां गेली हें सगळें अशी रांदचुली अशें सांग सगळें येयलें. आमी खंय म्हूण वयतली रातीन भंय न्हू रे चड येयल्यार. मागीर भुरग्यांक गेले न्ही तो आनी आमी भायर रावले. हें कसली उदक ती कशें सांगता आमी हें केन्ना हेजे पयलीं केन्नाय ना. हेजे पयलीं केन्ना पयला. काल सामकी ती वयल्यान माती येयली हें देंवल्यान सगळी भायलीची पावडर आनी सगळी हांगा आयल्या आनी सगळी ती म्हज्या आड्यांतल्यान सुद्दां म्हज्या घरा कडेन सुद्दां पावल्या. काल तेणी आमी पंचाक सांगलें फोन मारून. मागीर तेंचे सगळे सरपंचा बी सगळे हाडले कितें कोण आशिल्ले पळय पंचायती सगळे तांकां घेवन आयले. म्हणून ते सगळ्यो दाखयल्या. मागीर हांगा मागीर तेंच्यानी येवन मागीर सगळी मामलेदार सुद्दां हांगा येवन पळोवन गेला आनी आमकां म्हणून अलर्ट रावा म्हणून त्यांनी नोटीस दिल्ले काल. ते प्रमाणे आमी रातची हांगच्यान दुसरे शिफ्ट जाले. परत सकाळी हांगा कसली आसता पोजिशन आमीच पळोवन आमी येवन हांगा रावल्यात परत. बरें कितें आसा पोजिशन वयर पोजिशन म्हणजे आतां पळय हें उदक आतां मातशी कमी जायत आयलां. म्हणजे तितलें हेजें आसा. काल सामकी फुदळ आनी माती आनी तें सगळी पावडर हें तें सगळें हांगा येता आशिल्लें. रस्त्याक उदक भरलें आनी आमच्या घरा कडेन सगळी पावडर भितर सरली. हांगा सुद्दां म्हणजे उदक काल सांजेर उरलें आनी रस्तोय पिड्ड्यार जाला. पयलीं तातूंतल्यान क्लीन वॉटर येतालें. केन्नाय पावसाक 1-2 दीस हेवी रेन्स असल्यार a transparent clean water is to flow out of that. But now for last 2 days it is observed a slurry kind of thing mixed with soil and mud. It is flowing in the village. 3 घरांतल्या आंगणांनी हे सगळे जे दाट जाल्ले आसा पांय भितर वतात and it has continued for 48 hours now. GOA365 खातीर रमेश नायक रावत आनी निखिल जल्मी.